आजच्या पत्रकार परिषदेक सगळ्या जे पत्रकार बंधू आसा तांचे हांव नवाचेर स्वागत करता। आज प्रामुख्यान SC/ST कमिशनाची जबाबदारी म्हजेर येवन सरकारान दिली उपरांत साधारणचे 15 म्हयने जाले आणि ह्या 15 म्हयन्याचो प्रोग्रेस जनते समोर दवरपा खातीर आज मुद्दम प्रेस कॉन्फरन्स आसा। आता पर्यंत कमिशना कडेन कमिशन स्थापन जाले तो मेरेन 461 केसीस ज्यो आसा वेगवेगळ्या प्रकारच्यो केसीस कमिशना समोर आयल्यो। ज्या वेळाचेर 27/9/2020 ह्या दिसा कडेन जेन्ना ह्या कमिशनाची जबाबदारी आयली त्या दिसा प्रत्यक्षांत 165 केसीस कमिशना समोर आशिल्ल्यो आणि त्या उपरांत आज मेरेन जो 15 म्हयन्याच्या हातूंत 105 केसीस म्हजे समोर आयल्यो, एडिशनल 105 केसीस आयल्यो आणि प्रत्यक्ष 215 केसीस आमी कमिशना समोर आमी फाटल्या 1.5 वर्स म्हणजे 15 म्हयन्याक चलयल्यो आणि तातूंतल्यो 107 केसीस ज्यो आसा आमी डिस्पोज केल्यो वेगवेगळ्या हातूंतल्यान। तातूंतल्या प्रामुख्यान ज्यो केसीस आशिल्ल्यो तातूंत मेजर आशिल्ले सर्वीस मॅटर जे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटान वेगवेगळ्या लोकांचेर जे प्रमोशना संदर्भात बाकीच्या संदर्भात जे आसा जे इनजस्टीस जाताले अन्याय जाताले त्यो केसीस आमचे समोर आशिल्ल्यो आणि तातूंतले साधारणचे ह्या 15 म्हयन्याक 30 जाणांच्यो केसी आसा त्यो जेंचेर तांकां न्याय मेळ्ळो आनी त्यो केसीस आमी डिस्पोज केल्यो। ताजेच उपरांत बऱ्याचशाच कडेन म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफिसीस किंवा एडीड आस्थापन जे आसा कॉलेजीस किंवा स्कुलां आसतलीं हायर सेकंडरी आसतलीं ते रोस्टर्स मेनटेन करिना आनी त्यामुळे रिजर्वेशनाचे मुळे अनेक SC किंवा ST जे बांधव आसा ताचे अन्याय जातालो अशा प्रकारचे केसीस आमचे समोर आयिल्ले आणि अशा तरेचे रोस्टर व्हेरीफाय आमी करून म्हणजे सगळ्यात म्हणजे बऱ्याचशाच डिपार्टमेंटाचे रोस्टर व्हेरीफाय केले आणि तांचे मध्ये जे रोस्टर सारखे मेंटेन केले ना म्हणून बऱ्याचशाच लोकांचे जे अन्याय जाताले ते आमी त्यांच्या निदर्शनाक काढून दिले आणि करेक्ट करून जे आसा न्ही की त्या जाग्याचेर ST पोस्ट फिलअप करपाच्या दृश्टिकोनासान डायरेक्शन दिले गेले आणि तांणी मानून घेतले आसा। अश्यो केसी आमचे कडेन भरपूर आयल्यो। त्यानंतर बऱ्याचशाच कडेन आमकां की रोड म्हणात, वॉटर सप्लाय म्हणात, इलेक्ट्रिसिटी म्हणात, ब्रिजीस म्हणात म्हणजे कितलेशाच कडेन अशे विशय आसा न्ही तो सोंपनाशिल्ले आणि त्यो केसीस आमचे समोर आयल्यो। त्यो केसीस आमी प्रत्यक्ष कमिशनाच्या थ्रू वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या लोकांक आपोवन त्यो केसीस चलयल्यो आणि त्यो केसीस चलयले उपरांत की बऱ्याचशाच ठिकाणाचेर आसा न्ही रोड म्हणात, वॉटर सप्लाय म्हणात, पेंडींग आशिल्लीं कामां सुद्दां जातालीं की तांणी ती मार्गाक लायली जाल्यार त्यो केसी आमी बऱ्याच प्रमाणात डिस्पोज केल्यो। कांय विशय येतात ते आमचे समोर आयले बरेचशेच फॉरेस्ट रायट्स एक्ट्स हाचे संदर्भात आमचे समोर आयिल्ले, फॉरेस्टाचे वायल्ड लायफ सेंच्युरीचे विशय आमचे आयिल्ले, रिजर्व फॉरेस्टाचे विशय आमचे आयिल्ले की ते अजुनूय विशय आसा आनी आमचे कडेन चालू आसा म्हणजे ज्या विशया संदर्भात जे फॉरेस्ट म्हणा रिजर्व फॉरेस्ट जे आसा म्हणजे आमचे ST बांधवाचेर ज्याचे अन्याय करताले इनजस्टीस करता डिपार्टमेंट फॉरेस्टाचे लोक आसा की ते प्रमाण कशें जावचें किंवा त्या लोकांचो भितर आनी फॉरेस्टाच्या भितर आसा समन्वय कसो सादचो ह्याय दृश्टिकोनान जे आसा न्ही कमिशनान जे आसा न्ही खूब बरे तरेन प्रयत्न करून लोकांक सॅटिस्फायड लोक समाधान जाय सारकें अशा तरेचे विशय जे आसा न्ही जे कमिशनान समोर ते आमी रिजॉल्व केल्ले आसा। अशा तरेन आतां पर्यंत जे वेगवेगळे विशय आयले ते आमी आमच्या कमिशना समोर आतां हांव सांगता तशें 107 केसीस म्हणजे 15 म्हयन्याच्या कालखंडात 7 केसीस आमी डिस्पोज केल्यो आणि ह्या कमिशनाक हांव स्वताक 15 म्हयन्या पासून उपरांत सगळ्यांत मोठो अचिवमेंट जो आसा न्ही आज आमचें सुसज्ज अशें कॅबिन आमी पळयतात की पयलें समजा त्या कॅबिना त्या पोस्टाचो स्टेटस
आणि ते ऑफिस पयलें जातली सगळं सारकें नाशिल्लें हें जेन्ना म्हज्या निदर्शनाक आयलें त्या वेळाचेर पयलें प्रपोजल आमी मूव केलें आनी सांगपाक आनंद जाता कमिशनाचो एकूय पयसो मोडिनासतनाच हें काम आमी PWD किंवा PWDच्या माध्यमांतल्यान आसा हें सुसज्ज अशें कॅबिन आमी करून घेतलें हो 15 म्हयन्याच्या कालखंडा भितर एक अत्यंत समाधानपूर्वक म्हाका खूब बरे तरेन सांगपाक आनंद जाता की ह्या SC ST कम्युनिटीच्या लोकांक न्याय दिवपाच्या दृश्टिकोनान आसा ऑफिस सेटअप करपाच्या दृश्टिकोनान TC डिस्पोज करपाच्या दृश्टिकोनान आसा न्ही की अत्यंत समाधानपूर्वक काम आमी केल्लें आसा म्हाका दिसता की हाज्या फुडें जें आसा न्ही कंटिन्यू करून की अन्य विशय जे लोकांक अजुनूय लोक ज्या तरेन केसीस येवपाक जाय त्यो येना आनी तें करपा खातीर की कमिशन जें आसा न्ही डोर स्टेप म्हणजे लोकांच्या दार म्हणजे काणकोण सारक्या केपें सारक्या भागांत आसा न्ही प्रत्यक्ष लोकांक वचून अवेरनेस करून आसा न्ही केसीस आमी घेवपाचें काम केलें मागीर कशा तरेन केसीस घेवपाक शकता अशा तरेचे विशय केल्ले आसा फुडल्या येणाऱ्या काळांत सुद्दां कमिशन जें आसा न्ही प्रत्यक्षांत ताची जागृती संबंद गोवाभर जे वंचीत लोक आसा जेंचे अन्याय जाता त्या लोकांच्या संदर्भात अवेरनेस करून जे आसा न्ही कमिशन काम करतलें आनी म्हाका सांगपाक आनंद जाता की आज ज्या डायरेक्शनान कमिशन वता त्यामुळे निश्चितपणे SC ST कम्युनिटी लोकांक ज्या उद्देशान जें कमिशन स्थापन जाल्लें तो उद्देश सफल करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमचो प्रयत्न आसा हाज्या फुडें अशे तरेचे प्रयत्न चालू आसतले जेन्ना अन्याय जाता तेन्ना अन्याय करपी कोण तरी आसता म्हणून अन्याय जाता तुमकां एक कमिशनाचो अध्यक्ष म्हणून तुमचें अशें निरीक्षण आसा की गोंयचें चित्र जर पळयलें जाल्यार आमी म्हणटा की सगळे समान विमान सगळे तर जातीयता किंवा दुसऱ्याक कमी लेखपाची जे वृत्ती आसा ती अजून समाजान कायम आसा सरकारी यंत्रणा कायम आसा सरकारी कार्यालय कांय अशा तरेच्यो कांय म्हणजे खूब केसी सगळ्यांनी पण आसा कांय प्रमाणात जे आसा न्ही केसीस आमचे कडेन केसीस आयिल्ले आसा ह्यो केसी अजुनूय चालू आसा म्हणजे ताजे पर्सनल वैयक्तीक आपल्याक त्रास देणाऱ्यो किंवा आपल्याक येणारे अशा तरेचे केसी आसा कमिशना समोर आयिल्ले आसा आनी आमी अवेरनेस त्या खातीर करता की एखादो ST मनीस किंवा SC मनीस आसा न्ही की ताजेर इंजस्टी म्हळ्यार पर्पजली करता अशा तरेचे केसीस निदर्शनाक आयिल्ले आसा मागीर त्यो जे लोक अजुनूय कांय लोक जे आसा ते अन्य आपल्या हायर ऑथॉरिटी घेवन जे आसा ते केसीस आमचे समोर येना त्यामुळे आमी प्रयत्न प्रामुख्यान ह्या कमिशनाच्या माध्यमान आसा की लोकां मदें अवेरनेस करून की अशा तरेचे केसीस कमिशना समोर येवचो अशा तरे प्रयत्न चालू केले आसा आनी अशा तरेचे इनजस्टीस आसा न्ही तो एक डिफरन्शिएट जो करता न्ही तो केन्ना तरी कमी जावपाक जाय किंवा बंद जावपाक जाय SC ST लोकांचे जर मेन प्रॉब्लेम पळयता तुमी अशें म्हणजे FRC जमीन हक्क FRC अभयारण्यातल्यो तेंची घरां जागे त्या संदर्भात सरकार खरंच सिरियस आसा अशें दिसता तुमकां किंवा जे प्रयत्न जावपाक जाय ते जाता न्ही म्हजें स्वताचें मत आसा की जे FRC संदर्भात जे आसा ज्या प्रमाणान प्रयत्न जावपाक जाय आशिल्ले ते जाले ना हें हांव स्वताक मान्य करता की आदी हांव मिनिस्टर आसतनाच प्रयत्न केले आतां पण अशा तरेचे केसीस म्हणजे प्रत्यक्ष हें सगळें करता आसतनाच केवळ सरकारच जबाबदार आसता असा अशें ब्युरोक्रेट्स आसा कांय प्रमाणांत आसा की मोठ्या प्रमाणांत जबाबदार आसता म्हणजे ताका कशे अडथळे हाडचे अशा तरेचो म्हणजे अडथळे एखादो डेप्टी कलेक्टर जो आसता तो वारंवार बदलत आसता पाहिजे की तो प्रत्येकाच्या आपल्या आपल्या हातूंतल्यान तो वेगवेगळ्या प्रकारचे विशय ती रेज करता आनी त्यामुळे जसो मनीस बदलता तशे मनशाचे ते विशय आसा तो तेंची उरता हे एवढंच निदर्शन जाता त्यामुळे आमी कमिशना समोर जे आसा तांच्यो केसीस लोकांनी मांडल्यो आनी त्यो केसी आदी चालू आसा म्हणजे अशा भागांत म्हणजे सांगे आसतले केपें आसतले काणकोण आसतले सत्तरी आसतले की ह्यो केसीस की एखाद्या अधिकाऱ्याच्या बेजबाबदारपणामुळे आसा न्ही त्यो केसी डिस्पोज जावपाचे दृश्टिकोनांतल्यान आसा आनी लोकांक न्याय मेळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान खंड जावपाक जायना असो प्रयत्न कमिशनाच्या माध्यमांतल्यान चालू आसा सरकार तुमचे आनी ते बेजबाबदार कशें ती वागता कांय जाणांची की सगळ्याच कडेन जे आसा की सरकारी यंत्रणा खंय तरी कुचकामी थारता अशें म्हणटात नाही सरकारी यंत्रणा न्ही कांय ब्युरोक्रेट्स आसा न्ही तांचो मायंड सेट जो आसा न्ही मनशाचो स्वभाव जो आसता कांय कडेन एखादो मनीस तो खूब लिबरल आसता तो ताच्या स्वभावानुसार तें काम फुडें वता एखादो मनीस तो खट्टो आसत तर जायत न्ही जाल्यार ताचें मायंड सेटूच तसो खूब हें आसत तर जायत न्ही जाल्यार त्या मनशाच्या स्वभावामुळे तें काम खंय अडथळे येता गव्हर्मेंटाक आयकना दिसता तुका न्ही गव्हर्मेंट आयकना अशें ना की
गव्हर्मेंटाक ज्या तरेचें डायरेक्शन दिवपाक जाय त्यो गजाली आज हळू जावपाक जाय आसा स्पीड ताका स्पीड मेळपाक जाय आसा काल राखोवे संघटनेन ST/SC पॉलिटिकल रिजर्वेशन मागल्या 4 सीट कमी इलेक्शन सो तुमकां कितें दिसता? न्ही खरें अर्थान म्हणजे 2002 जेन्ना 3 जेन्ना SC/ST रिजर्वेशन मेळ्ळें म्हणजे एक्चुअली तशें पळयलें ती 2001च्या सेन्ससान म्हणजे तो जो खंड आशिल्लो तेन्ना इतक्या वर्सांचे पयलीं जायत न्ही जाल्यार गावडा वेळीप कुणबी ह्यो 3 कम्युनिटी 2003 जेन्ना ताका स्टेटस मेळ्ळो म्हणजे आज पर्यंत आसा तांकां पॉलिटिकल बाकी रिजर्वेशन मेळ्ळें आमकां सगळें पण एकमेव आसा न्ही पॉलिटिकल रिजर्वेशन तें मेळपाक जाय असो म्हजो एक सततून आसा कमी इलेक्शन मेळपाक जाय ते कमी एकट्या इलेक्शन मेळपाक जाय किती सिटां एज पर आसा न्ही 12% पॉप्युलेशन जे आसा त्यामुळे सादारणशे 4 सीट जी आसा न्ही 4 सीट जी मेळपाक जाय खंयचे मतदारसंघ आतां खंयचे मतदारसंघ जे आसा न्ही पळय एज पर पॉप्युलेशन जे आसा न्ही आतां तशें पळयलें जायत न्ही केपें प्रियोळ हें आसा न्ही जे मेजर हें आशिल्लो इवन सालसेट काणकोण तशें खूब मेजॉरिटी ना ते कितले पर्संटेज बाकीचे 4 जर सीट घेतले जायत न्ही जाल्यार काणकोण तसो येवपाक शकना पण सादारणशें सांगे आसतलो असो येता जे हांव एक्झॅक्ट हांव सांगूंक ना पण सादारण सांगे आसतलो सालसेत एक खंय तरी आसूंक शकता ह्या पॉप्युलेशनाचा केपें आसूंक शकता आनी प्रियो आसूंक शकता सपोज सगळीं रिजर्वेशनां येत जाल्यार मागीर कॅन्डिडेट शिकता खंयचे जनरल दितले चारच सीट न्ही ना तुमचे उलयना आनी दुसरे मागता आमी विचार आतां जर तुमी प्रश्न म्हाका केलो की तो प्रश्न आसलो तर तो सादारणसो ST कम्युनिटी 12% रिजर्वेशनाचो सादारणसो 4 सीट तोच विशय आसा म्हणजे त्या म्हज्या हांव जर गोवावर फिरला तेन्ना म्हज्या अंदाजा प्रमाणे की रिजर्वेशन जें जातलें तें एज पर पॉप्युलेशनाचे सेन्सस प्रमाणे म्हणजे जितले खंयची 4% हायेस्ट पॉप्युलेशन आसा त्या बेजीस जातलें पूण अजून कित्याक जायना अजून पर्यंत कित्याक जावना एक विषय कसो आसा मेजर इश्यू आसा डिलिमिटेशन कमिशन अजून बसूंक नाशिल्लें म्हणजे एक कशें आसा आतां जो जम्मू काश्मीरचो विशय आसतलो जम्मू काश्मीराक तशें रिजर्वेशन करतात की त्या अनुसार जर डिलिमिटेशन कमिशन बसलें जर आतां जाल्यार आमकां गोंयांत मेळूंक शकता आनी म्हाका दिसता आज जे अनेक जण कोर्टान गेला बाकी जे प्रेशर डेव्हलप केलें सगळें त्यामुळे एक प्रकारचो प्रेशर आसा आनी डिलिमिटेशन कमिशनाचेर सुद्दां येवंक शकता मागीर अनेक माध्यमांतल्यान आनी शक्यतो प्रयत्न बाकीच्या कोर्टान गेल्ले आसात म्हाकाय दिसता की बिफोर इलेक्शन जें आसा न्ही तुका मेळटलें तें जावपाक जाय अशें म्हजें मत तेन्ना आमी एक विशय म्हणटा पळय पॉलिटिकल यू आर स्टील कॉन्फिडंट ऑफ गेटिंग टिकेट इन काणकोण आतां हो विशय आसा न्ही खरें म्हाका पूर्ण खात्री आसा म्हाका टिकेट मेळटा म्हाका टिकेट मेळटली खात्री आसा म्हाका पक्षाचे पूर्ण विश्वास आसा म्हाका पक्षाचे आमचें नेतृत्व आसा केंद्रीय नेतृत्व गोंयचें नेतृत्व आसा आनी आज पर्यंत हांवें जें काम केलां म्हणजे एक राजकीय क्षेत्रामध्ये सामाजीक क्षेत्रामध्ये जें काम केलें आसा तें केवळ काणकोणच्याच लोकां सबंद न्ही सबंद गोंयच्या जनते संग आसा म्हणजे हांवें जो ज्या तरेन जो विकास केलो समज जावं ते आमी पयलें जर जाता ट्रायबल कम्युनिटी समोर विचार केलो जाल्यार सबंद 96 उपरांत ज्यो मुवमेंट जाल्यो त्यो रमेश तवडकराक एबसेंट नासतना ह्यो खंयचीच मुवमेंट जावंक ना ही सत्य स्थिती आसा म्हणजे हांव ह्या कम्युनिटीक जल्माक आयलो म्हणजे ते ही गजाल करपाक जाय पूण ते करता आसतना सुद्दां सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान एज्युकेशन हांव शिक्षक आसले कारणान जें आसा न्ही की ग्रामीण भागांतले केवळ काणकोणचेच न्ही सबंद गोंयचे जो पर्यंत एज्युकेशनाचो स्तर जो आसा ग्रामीण भागांत तो वाडचो ना तो पर्यंत आमी डेव्हलपमेंटाच्यो बातां मारूंक शकचे ना आनी त्याच विशयान ती करून आसा न्ही की सबंद गोंयच्या भुरग्यांक एकोमोडेट करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आसा म्हणजे जे आश्रम स्कूल जे कन्सेप्ट आसा बलराम शिक्षण संस्थेच्या माध्यमांतल्यान आसा तुमी एकदां तुमी पणजेची प्रेस पळोवंक ना म्हाका दिसता आज आमी बलराम हाज्या आश्रम स्कूल कन्सेप्ट केला की गोंयांतलें मॉडेल म्हणजे टॅक्नॉलॉजीचे बाबतींत ग्रामीण भुरग्यांक जे आसा पूर्ण 100% दर्जात्मक क्वॉलिटी एज्युकेशन मेळपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी अशें सुसज्ज अशें की स्कूल बांदिल्लें आसा तेन्ना जरूर तुमी वचून पळोवचें जर तर समज तशें जालें ना मेळोंक ना मागीर अरे तो विशयच ना म्हजें काम म्हाका पूर्ण खात्री आसा एज्युकेशन दृश्टिकोनांतल्यान सामाजीक दृश्टिकोनांतल्यान सांस्कृतीक दृश्टिकोनांतल्यान आज आमी तो आमी लोकोत्सव जो करता पळय न्ही आदर्श ग्रामाच्या माध्यमांतल्यान गोंयची संस्कृती टिकून दवरपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हाका दिसता लोकोत्सव येदो मोठो कार्यक्रम जो आसा गोंयांत खंयचोच ना
म्हणजे येदे मोठें करपाचें जें धाडस किंवा बाकी सगळें जे आमी एक सहकार मेळ्ळें आसा हे सगळे गोष्टी आसा ह्यो गोश्टी आसा न्ही केवळ काणकोणच्या जनतेक न्ही संबंद गोंयचे पेडणे पासून बाकीच्या सगळ्यांक पडले आसा अशें न्ही मग ह्या सगळ्या गजालींतल्यान ह्या सगळ्या गजालींचे कावंट ज्यो जाता केवळ एखादो मनीस आसा न्ही तो मतदारसंघा आज आमी पयलें राजकारण केवळ मतदारसंघा पुरतें केंद्रीत आसा रमेश रावळकर जे आसा न्ही खंयचेंच राजकारण जे केलें आसा न्ही तें राजकारण जें आसा न्ही मतदारसंघ केंद्रीत करूं ना पूण गोंयच्या विकासा खातीर गोंयांक हांव कितें कंट्रिब्यूट करपाक शकतलो अशा तरेचें आसा आनी त्यामुळे म्हाका पुराय खात्री आसा केंद्रीय नेतृत्व आमचें नेतृत्व आसा की त्या ह्या कामाचो पूर्ण ताची दखल घेतलेली आसा आजूय आसा आनी सबंद केवळ नेतृत्वच न्ही ही सबंद गोंयच्या जनतेन हें सगळें पळयता आसा गोंयच्या जनतेक रमेश रावळकर राजकारणांत जाय अशा तरेचे गोश्टी आमी म्हज्या निर्देशांक घातले आसा तुम्ही दावो केला तिकडे खातीर तिकडे गांव आसात न्ही तुम्ही सांगला हांव सांगलां तुमकां मेळटलीच म्हाका म्हाज्या पार्टीच्या नेतृत्वाचेर केंद्रीय नेतृत्व गोंयच्या नेतृत्वाचेर पूर्ण 100% फेथ आसा